Welcome to Garden of Glory. Today we explore 2 Peter chapter 2 verse 1 to 22, where we are warned against false teaching and reminded of the seriousness of turning away from God's truth. पेद्रूचे दुसरें पत्र 2 वळी 1 ते 22. इस्रायल पोरचेमध्ये कुडे प्रवादी येऊन गेले, तसेच तुमचेय मध्ये कुडे गुरू येतोले. ते तुमचे मध्ये तुमची वाट लायतात तसले धोरण भितर काढतोले आणि आपणाक सुटका जुळून घेतल्या त्या धोन्याक पाट ओळून आपणाचोच रोकडो नाश करून उडयतले. आमचे मदली जायतीं जाणां तांची पोजडी चाल धरतली आणि तांकां लागून दुसरो लोक स्वताचे वाटेची निंदा करूंक पावतलो. तांकां दुडवाची व्हड आशा आनी तुमकां खोट्यो शिकवणो दिवन ते तुमच्या पयशांनी आपणाक फायदो काडतले. पूण मागात हांव मुनसिबीदारान तांचें फॉर्मोण मारलोलें आसा आनी तांचो नाश करतलो तो जागोच आसा. आदल्या काळाची शिकवण घेवची. देवदूतांनी पातो केलें तेन्ना देवान तांकां बोगसूंक नात, पूण जोडतेच्या दिसा तांची मुनसिबी करूंक ताणें तांकां नरकांत शेवटिले आनी काळोखाच्या खोंडांत सोडले. देवान आदल्या काळाच्या लोकांकूय बोगसूंक ना, पूण नोश्ट्यांचे प्रितुमेचेर पर्याळो धाडलो तेन्ना फकत नोआक देवाक मानता तसल्या जिविताच्या पोरगोटणाराक आनी ताचे बराबर आनीक 7 जाणांक ताणें वाटायली. फुडाराच्या नोश्ट्या मनशांक देख शिकोवचे खातीर देवान सोदोम आनी गोमोरा नोगरांचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारलें आनी तांचो भस्म केलो. आनी ह्या नोश्ट्या मनशांचे पोजरें जिवीत लोताक कांटाळो हाडटालें म्हणून देवान ह्या आपणाक मानवलोल्या मनशाक निवारलो. कारण हो सुगुणी मनीस तांचे मदें जियोन दिसपट्टी तांची नोश्टी कर्तुबां पळोवन आनी आयकून आपणाचेच भितर तळमळटालो. म्हणटच भोक्तिवंत मनशांक परिक्षेंतली निवारूंक सर्वेस्पराक तांक आसा आनी नोश्ट्यांक जोडतेच्या दिसा खास्त लावपा खातीर दवरूंक ताका पदवी आसा. भोव करून पोजरे आशेन कुडीच्या वंदवण्यांक लोबदोतात आनी ताच्या अधिकाराची बेपरवा करतात तांकां. येवची आसा ती खास्त. आमी सांगताल्या ते खोटे गुरू तवणास आनी गोरविश्ट मनीस जावन मोहिमेवंत देवदूतांची निंदा करूंक फाटीं सरोनात. पूण देवदूत अदीक बळिश्ट आनी पदवेदार जावनूय तांचेर आड सर्वेस्परा मुखार कसलेंच गाराणें ओ फिर्याद करिनात. गिन्यान नासलेल्या मोनजातींक लोक धरता आनी मारता. असल्या मोनजाती सारके हे गुरू आपणाक वळोवंक ना ताची निंदा करतात. पूण जें आपूण निसणटण हाडूंक सोदतात त्या निसणटणांक आपुणूच सांपडतले. दुसऱ्यांक कोश्ट दिल्यात देखून तांकां देव कोश्ट दिवन फारीक करतलो. दिसाचो पर्यान कामचार तांचें सूख. खरेंच मेळे मनीस ते. तांची चाल सारकी लोजेची. तुमचे बराबर जेवणाक बसतात तेन्ना पर्यान तुमकां फटोवन खुशी जातात. तांच्या दोळ्यांनी फकत
पोरद्वार आनी तांची पातकाची आशा कोदींच दादोशी जायना तसली. ओथीर ओसोक्त मनशांक ते फास मांडटात. आपली आशा भागोवंक ते एकदम हुशार. देवाचो शिराप पडलोले मनीस ते. नीट मारोग सोडून वाट चुकून गेले. बालामाची बोसोराच्या पुताची तांणी वाट धरली. आपणाक बरी मोजोरी मेळटली म्हूण आशा धरून पातो करूंक तो तयार आसलो. पूण ताच्या गाडवानूच ताची आशा वायट म्हूण रोखडेंच ताका दाखोवन दिलें. अशी वाशा नासलोल्या गाडवान मनशा भाशेन उलोवन प्रवाद्याची पिसाय आडायली. असले मनीस सुकलोल्या झोरी सारके, वादोळान लुटून व्हेल्ल्या कुपां सारके. तांकां देवान दवरलेलो जागो म्हळ्यार नरकांतलो काळोख. कुड्यापणाच्या काळोखांत जियेतोल्या मदलीं हालींच सुटोवन आयिल्ल्या आमच्या भावा भयणींक हे मनीस घोणघोणीत पूण पोलकी भाशणां करतात आनी आपले पोजडे चाली वरवीं तांच्यो कुडीच्यो वंदवण्यो चाळयतात. तांकां आपूण स्वतंत्रताय दितात म्हूण भासायतात. पूण खरें म्हळ्यार ते आपुणूच कुसडेपणाचे गुलाम. कारण जी कोण कित्याकूय आपणाचेर अधिकार चलोवंक दितात तीं ताचीं गुलामां जातात. आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवन मनशां संवसारांतल्या मेळेपणांतलीं मेकळीं जातात. पूण उपरांत कोणूय त्याच मेळेपणांत परतून लोळोंक वेतात जाल्यार आनी त्या मेळेपणाची नव्यान गुलामां जातात जाल्यार तांची गोत आदले गोती परस पास्ट जाली. देवाक मानता तसल्या जिविताची वाट वळखल्या उपरांत आपणाक दिल्ली पवित्र आज्ञा सोडून दिवचे परस ती वाट ताणें वळखूंकूच नासली जाल्यार अदीक बरें जातें. एक खरी म्हणणी आसा, सुणें आपणेंच वंकलोलें ताचे सोरशीं परतून गेलें. आनी आनीक एक म्हणणी अशी, दुकोर्नीक नावयल्या उपरांत ती नव्यान चिखलांत लोळटा. हें तांकां घडलें. Peter reminds us that God's justice is certain. Just as God did not spare rebellious angels, the ancient world in Noah's time, or the cities of Sodom and Gomorrah, He will not ignore those who persist in leading others astray. Yet, alongside judgment, Peter highlights God's mercy. He rescued Noah, a preacher of righteousness, and Lot, a man distressed by the corruption around him. God knows how to rescue the godly while holding the unrighteous accountable. Let us pray. Lord, give us wisdom and discernment to recognize truth from error. Protect our hearts from deception and keep us anchored in your word. Help us walk in humility and obedience, never taking your grace for granted. Strengthen us to stand firm in the truth and to live lives that honor you. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.